बेकायदेशीरपणान दोंगर कातरपाचे प्रकार वाडपाक लागल्यात. गोंयभर जायते कडेन अशे प्रकार दिश्टी पडटात. वेर्णा आयडीसी वाठारांत बिरेस्तारा असोच एक प्रकार पळोवपाक मेळ्ळो. दोंगर कातरपाचें काम चालू आसतना मेल्विन डिकॉस्टान तांकां जाप विचारली. तेन्ना घरान बसून वाजेल्लो ताका लागून हें काम हातीन घेतिल्ल्याचें संबंदितान सांगलें. उपरांत मेल्विनान थळावो सरपंच तशेंच फ्लायिंग स्क्वॉडाक कळीत केले. उपरांत पुलिशेन पळोवणी करून मिशिनांची कागदां आनी चावयो घेवन गेले. मार्विन डिकॉस्टा फ्रॉम जोड्डा. आतां काल आमी वयता आसतना आमचो हिल गार्डींग चलता. आमचो सकाळ आयको येयलें हिल गार्डींग चलता. सो आमी सगळे आमगे भुरगे एकठांय जाले आनी आमी वयर येयले आनी आमचे चोवपाक गेले जाल्यार बरें खंय ऑनलायन हिल गार्डींग करता. हें हिल गार्डींग करूंक लागल्यार ऑलमोस्ट अ मंथ जाला पूण कोणाक खबर नासलोली. जेन्ना आमी येयले आनी तो कॉन्ट्रॅक्ट हिल गार्डींग करतालो त्या कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन ताका आमी विचारलें बाबा हें तुका हिल गार्डींग करपाक तुका डॉक्युमेंट्स आहा हें करता तूं पेपर वर्क आहा तुका ताका कांय पेपर वर्क ना. मागीर तुमी कितको कॉमेस केला आमी विचारलें काय तो म्हणटा आपल्या घराक मशिनरी बंद उरताली ताका आपण चेंडील येवपाचो आनी दोंगर कातरपाचो. दिस इज नॉट द रायट आन्सर टू बी गिवन टू. जेन्ना आमी पळय विचारला तेन्ना सरपंचाकूय फोन मारलो. लोतोली सरपंचाक फोन मारलो. लोतोली सरपंच सांगता ताका सांग काम बंद कर आनी वचूं. नो ऑथॉरिटीज केम डावन ओवर हियर टू चेक ऑल दिस थिंग्स. सेम थिंग फ्लाइंग स्क्वॉडाकूय कॉल केला आमी लायक अबाउट 5:30 फ्लाइंग स्क्वॉडाक कॉल केलेलें. फ्लाइंग स्क्वॉड डिड नॉट इवन टर्न अप टिल लेट इवनिंग 8 o'clock वी हेर. टुडे दे आर कम हियर नाव एट 12 o'clock. 10:30 was the timing given to us, but now आता ते 12 वरांचे ते येयले चोयले रिपोर्ट केले ते रिपोर्ट मुखार करतले म्हणटे. आता वी वॉन्ट टू सी वॉट एक्शन दे आर गोइंग टू टेक बिकॉज दिस इलिगलिटीज कॅनॉट हॅपन जस्ट लायक दॅट. आयज तरी कोण येतलो आपण जाय म्हणून दोंगर कातरतलो काबार करतलो जाल्यार हाल्यान उरलां कितें. सो तांकां रुल्स आनी रेग्युलेशन्स लागनाय हांगा प्रोसिजर्स लागनाय. Have you filed complaint with police? या वी कॉल्ड yesterday. जेन्ना पुलीस येयला पुलिशेन सायन्स आयिल्ले पडटे तेन्ना फ्लाइंग स्क्वॉड येयला म्हूण मागीर ते पुलीस घेवन तेंक पुलीस स्टेशनाचेर गेले आनी पुलीस स्टेशनाचेर ते फॉर्स फायल केला आनी ह्यो मिशनरीज पडे आहाय ते फकत तांकां सीज केले म्हणजे तांकां डॉक्युमेंट गेले आनी तांगे चाय गेले.